नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया भरलेले पापलेट। पापलेट हांवें उजरोवन धुवन घेतल्या। एका सायडीन हांवें अशें कापून घेतलां। हातून आमकां मसालो भरून घेवपाक जाय आनी दुसऱ्या सायडीन अशें कट घालून घेतल्या। पापलेटाक पयलीं आमी मीठ लावन घेवया। अशें मीठ लावन घेवपाक जाय। थोडीशी हळदीची पावडर लावया। हातून भरपाक मसालो करून घेवया। ओली कोथमीर घेतल्या, 5 हरवे मिरसांगो घेतल्या, 1 इंच आले घालता, 10-12 लसणीच्यो पाकळ्यो, अर्ध्या लिंबाचो रस घालता। लिंबाच्या जाग्यार थोडीशी आमटाण घातल्यार जाता। 1 चमचो भर सोय घालता। मसाल्याक रूच येवपाक जाय ताका लागून थोडेशें मीठ घालता। थोडी हळदीची पावडर। हातून हांव 1 चमचो उदक घालता। हो मसालो आमकां सुकोसो बारीक वाटून घेवपाक जाय। असो आमकां मसालो वाटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातून हांव 1 चमचो तेल घालता। व हांवें 1 कांदो बारीक शिनून घेतला। कांदो बरो तळसून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। कांदो असो बरो तळसून घेवपाक जाय। तातून घालूया ग्राइंड केला तो मसालो। मसालो मातसो तळसून घेवया। असो तळसून घेतलो म्हणटकच पापलेटान भरल्या नंतर मागीर तो खावपाक हरवो लागना। मसालो तळसून जालो, गॅस हांव बंद करता। हो मसालो आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर पापलेटान भरून घेवपाक जाय। मसालो आमी पापलेटान भरून घेवया। मसालो आमकां असो पापलेटान भरून घेवपाक जाय। असो आमकां वयर मसालो लावन घेवपाक जाय। कट घातल्या तातून मसालो घालपाक जाय। पापलेटाक लावपाक हांवें रवो घेतला। 1 चमचो तांदळाचें पीठ घालता। रवो आनी तांदळाचें पीठ मिक्स करून घेवया। हो रवो आमकां पापलेटाक दोन्ही वाटल्यान लावन घेवपाक जाय। असो आमकां रवो लावन घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातून हांव तेल घालता। तेल तापले तशें ताजेर आमी पापलेट घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। पापलेट परतून घेवया। मिडियम गॅसाचेर 2-3दा अशी परतून घेवपाक जाय। नुस्तें भितर पर्यंत बरें शिजपाक जाय। पापलेट फ्राय करून जाली, हांव काढून घेता। सामके रुचीक ग्रीन मसाला भरलेले पापलेट फ्राय खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, मस्त रावात। देव बरें करूं।